फाटल्या फावटी दिवचले फामाद आयज वता फोण्या। पणजेच्यान ओल्ड गोवा रायबंद्रा बायपास चौपदरी रस्तो आमी धरलो आनी निट्ट पावले ओल्ड गोवा हातकात्रो खांब्याकडे। हांगा मातशें सांबाळून क्रॉस करचें पडटा, कारण एकाच वेळार सगळ्योच गाडयो फुडें फुडें वचोंक सोदतात। फोण्या वतना खोर्ली हो स्ट्रेच जो आसा तो सामको डेंजरस म्हटल्यार जाता। मळीक पेट्रोल पंपा कडलो हो रस्तो खुबशा एक्सिडेंटा खातीर कारणीभूत थारलेलो आसा। हांगासर कितलेशेच भिरांकूळ अपघात जाल्लेले आसा आनी कितल्याशाच जाणांचो जीव गेल्लेलो आसा आनी हें सत्र आजुनूय चालूच आसा। म्हणटगच ह्या रस्त्याचेर पावले काय गाडी मातशी सुसेगाद आनी कॅर घेवन चलोवपाची। बाणास्तारी सद्या ओव्हर ब्रिजाचें काम चालू आसा, सो पणजे सावन फोण्या वाया बाणास्तारी सद्या असो टर्न मारून वचपाचें। कुणय इंडस्ट्रियल इस्टेटी कडलें जंक्शन, हें एक जंक्शन सामकें खतरनाक। हांगाय खुबशे भिरांकूळ अपघात जावन खुबशे जाणांचे जीव गेल्ले आसात। तुमी हांगा पावले काय मातशें सांबाळून गाडी भितर घेयात हां। आनी हो फार्मागुडीचो फामाद जंक्शन। फोण्या वयतना फार्मागुडी जंक्शन हें सामकें इम्पॉर्टंट एंड व्हेरी वायटल पॉयंट, सामकें इम्पॉर्टंट जंक्शन, बिझियस्ट जंक्शन। हांगा ट्रॅफिक केन्ना ना अशें ना, कित्याक हांगासर 4 जाग्यांचेर वचपाक रस्ते आनी ट्रॅफिक येता वता। सो हो जो तुमी रस्तो पळयता हो पणजेच्यान फोण्या वता ह्या सायडीक, आनी असो जो तुमी रायट सायडीक पळयता हांगा गणपतीचें देवूळ आसा, फार्मागुडीचें गणपतीचें देवूळ, गोपाळ गणपती देवूळ, आनी स्ट्रेट जो रस्तो वता देवती काडून तो मागीर गावण्या, बांदोडा, नागेशी ह्या वाटेन वता। मागीर तसोच परत तुमी ह्या सायडीक पळयले पणजे वतना लेफ्ट सायडीक वयर वता तो रस्तो गोवा इंजिनियरींग कॉलेज। आमचो फार्मागुडीचो फेमस फोर्ट आनी पोंडा एज्युकेशन सोसायटीची कॉलेज ही पळय हांगाच। सो ह्यो गजाली सामक्यो फामाद। आनी आतां आमी कितें करया, आतां आमी मार्गक्रमण करया, प्रयाण करया टुवर्ड्स पोंडा। नाव वी आर गोईंग टू पोंडा। फोण्याची फामाद सफा मस्जिद, आल्मेडा हायस्कूल आनी हें GVM गोवा विद्याप्रसारक मंडळ। हें फामाद दादा वैद्य चौक। जसो मडगांवकारांक दामबाब, म्हापशेकारांक देव बोडगेश्वर, तसो फोंडेकारांक देव झरेश्वर। हांगा ही झरेश्वर म्हणटा कित्याक की म्हाजे उजवे वटेच्यान पयलीं एक झर आशिल्ली हांगा, व तेचे वयले आतां बिल्डींग येयल्या ती झर आसतना आनी हांगा हें ल्हानशें एक पेड आशिल्लें। म्हाज्या ल्हानपणांतलें पोर्चुगीज टायमाच्यान पसून आमी पळयता हे ल्हानशे पेडाक आतां जशी जशी हें वाडलां, कशी पॉप्युलेशन वाडलां त्या प्रमाणे हे पेडाची वाड जायत गेल्या। आनीक ह्या लोकांक हें देवस्थान हें मुखेल देवस्थान हें फोंडेचें आसा, आनीक ह्या देवस्थानाक लागून खुबशे लोक हांगा आपलो आपलो धंदो करून पोट भरता। की हांगा एकदां बस हे वॉल्टाचेरच बस कोसळ टर्न हितूर भितर सरलेली दुकानांनी, पूण ह्या देवान ह्या झरेश्वरान तांकां सांबाळ्ळें, कोणाक कसलीच हानी जाली ना आनी कोणाकय त्रास जालो एक सुद्दां मातशी न्हाणोवंक जाय न्हू आं, कितें म्हणटात?
आतां फोंड्या सिवील कोर्टा कडेन पावले म्हणटकूच गाडी धुवपाचें टेन्शन ना, कारण सुरिश्वा कार स्पा आसात आमचें तुमच्या सेवे खातीर, आमच्या सेवे खातीर, अख्ख्या फोंडेकारांच्या सेवे खातीर. गाडी धुवन घेवपाचो, गाडी चकचकीत करपाचो, गाडी मेंटेन करपाचो जर एक जागो आसा जाल्यार तो म्हणजे सुरिश्वा कार स्पा. फोंड्या सिवील कोर्ट आहा पळय, सिवील कोर्टाच्या सारके ऑपोजीट, सिवील कोर्टाच्या सामकार आसा सुरिश्वा कार स्पा. तुजे सुरिश्वा कार स्पा कितलीं वर्सां जालीं हांगा तूं ही सर्वीस दिता? हांव 2 वर्सां जालीं हांगा सर्वीस दिता आनी मोस्टली हांव कोर्टाच्या ऑपोजीट आसल्या कारणान खूब एडवोकेट येता, लायक सगळे गोंयचे एडवोकेट येता हांगा हें करपाक. हय, सो ते सदांच म्हाका कितें सांगता न्हू, सुशांत म्हणटा आमी नोट केले खूब कडेन दोन म्हापशे दिली, पणजे दिली, रेट हाय आसा बट ही क्वॉलिटी आमी पळोवना. सो हें सगळें म्हाका फिडबॅक आयकोन न्ही म्हाका आतां अशें दिसता की हांवें बरें बरें घेत रावचें. रेट्स इम्पॉर्टंट ना, हांव लोकांचे रेक्सोडां हांव आसा, बट हांव चिंतता की बरें बरें करून लोकांक दाखोवचें. उमेद जेन्ना म्हाका अशें लोकांचे हांवें म्हटलें अशें एडवोकेट बी आसा तेंच्यांनी म्हाका फिडबॅक दिले की सुशांत तुजी गाडी धुली की एक डिफरंट लुक्स येता गाडयेक. सो हांवें तुजेर एक स्टडी केली आनी मागीर इन बिटवीन तेणें म्हाका आनी एक ऑफर केली, जे परफ्यूम बी हांव यूज करता. लोक येता सुशांत 8 दीस जाले बरें 15 दीस जाले गाडयेन हातून तुजेलो परफ्यूम हांव कसलो यूज करता, येता म्हाजे कडेन मातसो सॅम्पल दे रे. बट फॉर्च्युनेटली त्या मनशान म्हाका कितें म्हणलें की तुका सुशांत तूं इतलो एक हें न्ही गाडया खातीर जाल्यार आपूण तुका आनी एक प्रॉडक्ट दाखयता, तो यूज करून पळय. सो तो जेन्ना यूज केलो तेजे म्हाका फिडबॅक जेन्ना मेळ्ळो न्ही, नॉर्मल तेणें म्हाका तुमी येता विचार तुमी कित्याक यूज करता, तें म्हणपाक आमी ओन्ली 5 स्टार हॉटेलान परफ्यूम यूज करता इन द आफ्टर क्लिनिंग द बॅड्स एंड ऑल. आमी तर फ्रेशनस म्हणपाक एक परफ्यूम यूज करता, तो परफ्यूम हांव यूज करता. सो ते कारण की तो 15 आनी समरान तो आनी एक कॉन्सन्ट्रेट जाता, जशी गाडी तापता तशी तो चड फ्रेजल दिता. सो म्हाका एक्चुअली हेजे फिडबॅक हांवें पळोवना, म्हाजे कडेन यूज करूना. जेन्ना म्हाका कस्टमरान फिडबॅक दिले न्ही तेन्ना हांव ते एक यूज करता आनी कस्टमर म्हाका तो एक बरें दिता. प्लस हांव म्हाज्या वॉशिंगाचें आनी हांव इंटेरियर करता, फूल इंटेरियर काम आसा, एक्सटेरियर करता, पॉलिशींग सगळें हें करता. आनी पयलीं जालें तशें मार्केटान तशेंच रावता हांव. क्वॉलिटी कितली बरी दिली जाल्यार हांव रेटाक मार्केटा वांगडा स्टँड जाता. हांव हांगा आसलो म्हणटकीर हांव पळयतां, सो जेन्ना म्हाका तर दिसता की गाडी सारकी वयता हांव रेट कस्टमराक मातसो 2 मिनटां दिया म्हणून हांव गाडी परतून भितर व्हरोन हांव हें करता. अशें म्हाजे कडेन फिक्स कस्टमर आहा जे विकली धुवपी, ते केन्ना ते म्हणटा तुज्या तुजे कडेन आमी केन्ना रिटर्न आनी पळोवन पळयना कित्याक आमकां खबर आहा ती गॅरंटी आहा म्हणून. सो ते म्हाका सांगता. सो तेंची गॅरंटी हांवें कंटिन्यू दवरपाचें मार्केटार. फुडें म्हाका आतां एक स्ट्रगल तेंचे कडेन पळोवपाक आनी हांव भुरग्यांक इच्छा भुरग्यांक सांगता दिसाच्यो 10 गाडयो कमी धुव पूण ती क्वॉलिटी धुव, क्वॉलिटी बार्गेनींग करूं नाका. हांव तांकां सदां सांगता. आनी आमची विकली एक मिटींग आसता भुरग्यांक आनी भुरग्यांक आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट कितें भुरग्यांक आमची खुश जाल्यार हें कामाक बरें येता. सो भुरग्यांक म्हाका सदां सांगता, पात्रांव म्हणटा तूं सांगता तशें काम जावपा जाय म्हणटा की हांव भुरग्यांक खूश करता. ते म्हणटा मेडिकल हांव मेडिकल प्रोवायड करता. हे म्हाजे भुरगे खूब कडेन काम करून येयल्ले आहा. ते सदांच म्हणटा पात्रांव आमकां केन्ना मेडिकल प्रोवायड जायना, फूड प्रोवायड जायना, ब्रेकफास्ट प्रोवायड जायना, शूज प्रोवायड जायना. पूण ते म्हणटा पात्रांव आमकां हें सगळें हांगा मेळटा म्हणटा. आनी प्लस म्हणटा आमकां एक सेक्युरिटी शें हांगा रावले म्हणटकीर कळ्ळें. इवन आमचो पयलींचो ल्हवू बाब तेणें बरो सपोर्ट केला. आतां आमचो रवी पात्रांव आहा तोय केन्ना म्हणटा सुशांत बरें करता तूं, मुखार सर, आयकपाक बरें दिसता, करपाक बरें दिसता, तेंचे अशें आशिर्वाद मेळोन बरें दिसता. सगळें फूल वॉश म्हळ्यार आमी कितें करता जाणा गाडी वयर काडटा. वयर काडले म्हणटकीर आमी कितें पळय व्हरून इन्स्पेक्शन करता. जर खंय कितें आसा जाल्यार आमी डिझल मारून घेता. पयलीं डिझल मारलें की अशें हो जो भुरगो आहा तशें आमी फूल वॉश करून घेता. मागीर थोड्यांक दे रिक्वायर्ड डिझल ऑन द इंजीन आमी ऑन द ऑप्शन दवरला, कित्याक थोड्यांक उदक लागलेलें नाका इंजिनाक. सो ऑन द ओनराचें ऑप्शन आहा तेणें मारलें म्हणल्यार मारता. सो डिझल बी मारून आमी ती गाडी वॉश करता. सेकेंड थींग आमी मोटरसायकल आहा तांकां आमी इन्स्टंट म्हणून पॉलिश आसा ती करता आमी. आनी एक फिक्स पॉलिश आसा 3 एमाची आनी इन्स्टंटूय करता आनी फिक्सूय करता. इन्स्टंट म्हळ्यार कितें जाता तूं गाडी दवरली एक 10 मिनट भायर दवरली जाल्यार ती पॉलिश करून धाडपाक येता. आनी जी लॉंग लायफ आहा ती गाडी मोटरसायकल मागीर एटलीस्ट हाफ डे दवरची पडटा. दॅट इंजीन आमी मोस्टली बुलेट आहा तेंचे आमी इंजीन क्रोमींग आसा तें पॉलिश करून दिता. पूण ताका एक एटलीस्ट हाफ डे लागता आनी एडवान्स बूक करची पडटा कित्याक म्हाजे गाडयो आसता न्ही. सो इंटेरियर करता आमी, फूल इंटेरियर करता, एक्सटेरियर करता आनी डिझल कितें आसता तें. आनी
आतां हांवें न्यूज एक मार्केटान येवपाक येयला ऑलरेडी. हांव यूज कार दिवपाक आनी हांवें एक सायडीक बारीक ऑफिस घातला आनी म्हाज्या ऑफिसान हांव ते यूज कार दिता. ते फोंड्यान एक एंट्री जाली म्हणटा म्हाका एक लोकांनी शिवपाक जाय सुरेशा कार ऑटो स्पान चला एवरीथींग प्रोवायड. तो एक म्हाका स्टेशन म्हाजो एक प्लॅन आहा फ्युचर देवान आमचे आशिर्वाद दिलो जाल्यार जातलो आनी हांव आय वर्क हार्ड ऑन दॅट. म्हाका अप एंड डावन करपाक जाय जेणे करून गाडी सकयल धुली वयर गाडी गेली म्हणटकीर एक्सटेरियर सगळें इंटेरियर जें काम आसा लायक फोकस लायट बसयता कोण भितर फॉर्मिंग करता सीट कवर्स इलेक्ट्रिशियन वर्क फूल म्हाका करपाचो प्लॅन आसा आनी हांव बेगीन करतलो तो जेणे करून फाल्यां कोणी फोंड्या आयले अशें चिंतूंक जायना की ना पणजे गेल्यारूच मेळटा म्हापसा गेल्यारूच मेळटा मडगांव गेल्यार अशें ना की फोंड्या आयले न्ही सुरुशवान चल थंय सगळें प्रोवायड मेळटा. गाडी घे आनी चलान ताका जस्ट सांग कितें जाय तें मॅक व्हील जाय सिटांक कवरां जाय सगळें लॅमिनेशन करूंक जाय पॉलिश करूंक जाय जस्ट सांगला सगळें तुका आन्सर येसान मेळटलें आनी हांव तें बेगींतल्या बेगीन करतलो. सो हो म्हाजो एक सामको नियरस्ट प्लॅन म्हणटा तो आसा आनी तो हांव सक्सेस करतलो एनी कंडिशन करतलो. म्हणजे जे कितें ड्रिम्स आहा ते सगळे पूर्ण जातले आनी फामाद ह्या टिमी तर्फे आमी तुमकां बऱ्यो परबी दिता ऑल द बेस्ट म्हणटा फ्युचरा खातीर आनी बरो धंदो करा बरो बिझनस करा आनी फुडें सरा. थँक्यू सो मच. सुरिश्वा कार स्पा फोंडा सिव्हील कोर्टाच्या सारके ऑपोजीट सुरिश्वा कार स्पा कित्याक ते सामके फामाद. वेर्णा एंटीक मार्दोळ गाजयल्या उपरांत प्रदीप शेट आपले फामाद रेस्टॉरंट घेवन अंत्रूज म्हालांत पावला. अंत्रूज कॅफे वेज आनी नॉन वेज आता तुमच्या चवी आनी सेवे खातीर फोंड्या शारांत. नुस्तें जेयात आनी शीत तोंडाक लायात ही फामाद लायन तुमी खंय तरी आयकले आसतली. सामकी फामाद एंटीक मार्दोळ वेर्णा. तर एंटीक मार्दोळ वेर्णा हें थंय फामाद आनी तेजें आनी एक आउटलेट अंत्रूज म्हालान म्हणजे फोंड्यान सुरू जाल्या. अंत्रूज कॅफे फोंडा. दोन्ही आउटलेटींचो पात्रांव एकूच बाब प्रदीप शेट. प्रदीप बाब तुमचे फामाद ह्या कार्यावळीन स्वागत. ह्या तुमच्या आउटलेटाचे अंत्रूज कॅफे नॉन वेज सेगमेंटाची खासियत कितें आनी तुमची सर्वीस कितें आनी तुमची हांगा स्पेशलिटी कितें आमच्या मातशें विवरान प्लीज सांगा. जसो भीष्म आपूण गंगापुत्र म्हणटा तसो हांवूय ह्या अंत्रूज म्हालाचो पूत आसा. कित्याक पयलीं म्हटल्यार ते केळीपानाचेर जेवण दिवप आनी म्हाजें जशें ब्रीद वाक्य हांवें थेयल्लें आसा नुस्तें जेया शीत तोंडाक लाया. म्हाजे थालयेन 6 तरेचें नुस्तें आसता आनी रायस एकूच तरेचो आसता. म्हणजे जास्त जे पोर्शन आसता ते नुस्त्याचें आसा. तशेंच चिकनानूय तशेंच आयटम आसता 6 तरेचें चिकन रायस एकूच. आतां फोंड्या घालपाचो उद्देश असो आसा की जगभराच्या लोकांक दिला आनी म्हाज्या भावांक म्हणजे ज्या जाग्यार हांव स्थानीक आसा ह्या फोंड्या म्हालान अंत्रूज म्हालान थंय घालचें अशें दिसलें म्हणून हे फोंडे हांवें घातले. हितून म्हाजें कितें जालां जे जुने म्हाजे हांव 15 वर्सां वेर्णा उरल्या कारणान म्हाका म्हाजे काही लोक हे जाल्ले पयस जाल्ले पण हे घातल्या नंतर म्हाका सगळे म्हाजे फ्रेंड्स जावं हे सगळे हांगासर म्हाका मेळटा. कॅफे अंत्रूज हें नांव ह्या अंत्रूज म्हालाचें दिल्लें आसा आनी त्या हितून प्युअर वेज म्हणजे अशें तुमी जर आमची थाळी जेयल्ली जाल्यार तुमकां चवथीची याद येतली. चवथीक जे पळय आमच्या घरा कडेन जाता रांदता त्याच तरेचे फक्त आमी हांगासर कांदो यूज करता. बाकीच्या हितून कांदो आमी चवथी कडेन कांदो यूज करिना जावं अळसाणे अश्यो ज्यो एग्रेसीव हे आयटम भाज्यो आसता त्यो आमी खायना. हांगा फक्त तें ना आनी तेज्या बरोबरूच हांवें एंटीक मार्दोळ जो म्हाजो ब्रँड माळशेच्या पांया कडेन वेर्णा आसलेलो तो हांगासर एक्सपांड केला आनी थंय त्याच तरेचें जेवण हांगासर मेळटा. अंत्रूज कॉफेन आमची सारकी घेवपाची आसा जाल्यार गोवन थाली जितून मणगण्या सकट खतखते आसतले मुगा गाठी आसतल्यो आमाड्याचे सासाव आसतले मागीर हेजे केळीची फुलांची भाजी आसतली ताळखिळ्याची भाजी आसतली मोस्काची भाजी आसतली. जे टिपिकल गोवन ज्या सिजनाक ज्यो भाज्यो सिजनल आसता त्योच भाज्यो आमी हांगासर चडांत चड युटिलायज करता. आतां पळयले गेल्यार शेंगो आतां खंयच केन्नाय गावता पण आमचो सिजन जो आसता त्याच सिजनाक आमी करता. नॉन वेजान कितें कितें मेळटा ह्या रेस्टॉरंटान थाली डिफरंट टायप ऑफ थालीज ऑर आमचे कडेन 3 वेगवेगळ्यो थाली मेळटा. एक चिकन थाली मेळटा तितून 6 तरेची चिकन एक रायस आसता.
नुस्त्याची थाळी मेळटा, तितून 6 तरेचें नुस्तें, 1 तरेचो रायस आसता आनी अंडा थाली म्हणून आसता, तितून 6 तरेचे अंडा आमी प्रिपरेशन करता आनी 1 तरेचें रायस आसता. हेज्या शिवाय आमी तुमकां कॉन्टिनेंटल आसता पळय त्यो सिझलर म्हणून आनी कितें तशे वेगवेगळे आयटम आमचे मेनून आसा ते सगळे मेळटा. आनी जर तो आमचे मेनून ना आनी जर तो भुरगो खावपी आसा आनी तो जर आमी सजेस्ट केलो जाल्यार त्या प्रमाणे आमी तेजो रेट करून आमी ताका तो आयटम दिवंक शकता. फास्ट सेलिंग आयटम, फास्ट सेलिंग डीश तुमच्या ह्या नॉन व्हेज अंत्रुज कॅफेतलो? फास्ट सेलिंग थाली आनी इंडियन चायनीज तिनूच. आनी बेवरेजीसान कितें? बेवरेजान सद्या कुट्ट करपाक सगळें आसा. ओके, सो अंत्रुज कॅफे नॉन व्हेज सेगमेंटान आतां आमी मेळ्ळे प्रदीप शेट ह्या आउटलेटाचे प्रोप्रायटर. सो फोंड्या तुमी केन्ना येयले आनी तुमकां भूक लागली, जेवपाचो टायम जालो जाल्यार अंत्रुज कॅफे विसरो नाका, कित्याक अंत्रुज कॅफे सामकें फामाद. फोंड्या मडगांवां वाया बोरी हांगासून वतना वाटेर आनी एक वळण मेळटा, बोरी बायथाकोल वळण. हांगाय खुबशे अपघात जायत असतात, तेन्ना तुमी हांगासर सामके केअरफुली ड्रायव्ह करपाक जाय. बायथाकोल जंक्शना कडच्यान सरळ बायपास आमिगो कडच्यान भायर सरता. मदीं एक बेतोडा जंक्शन मेळटा, थंय लेफ्टान घेतल्यार परत आमी फोंडा सिटीन पावतले. ह्या वायड रस्त्यांचे सुद्धा अपघात जायत असतात. खंय राजीव कला मंदिर, फामाद सेंट मेरी हायस्कूल आनी हे आमचे फोंड्याचे फामाद अंतरा डायमंड अँड गोल्ड शोरूम ओपोजीट एक्सीस बँक. आमी आयज रायकर ज्वेलर्स फोंडा हाचो आपलो ओन ब्रँड अंतरा डायमंड अँड गोल्ड ह्या तेंच्या भव्य दिव्य आनी सुंदर अशा शोरुमान आसा. फोंड्याची शान म्हणूं शकता आनी फोंड्यान सामकें फामाद अशें हें ज्वेलरी शॉप. हांव आनी भावान ओन स्टार्ट केल्लें. सो आमी पयलीं बारीकशें स्टार्ट केल्लें. सो गिरायकांक कस्टमराक बरें सर्वीस दिली आमी, म्हणटकूच कस्टमराक आमचे ट्रस्ट जालो. सो कस्टमर आमकां खूब मेळ्ळे. सो जशे जशे कस्टमर मेळ्ळे तशे तशे आमी वाडत गेले. सो एक 20 वर्सां जावन आमी हो ब्रँड तयार केलो, अंतरा डायमंड अँड गोल्ड. तुमी जेन्ना हे शोरुमाचें इनॉग्रेशन केल्लें तेन्ना म्हाका दिसता सिनेस्टार भाग्यश्रीक तुमी हाडलेले. भाग्यश्रीक हाडिल्ली, तेका मुद्दम हाडिल्ली आमी जर पॉप्युलॅरिटी वाडपा खातीर. आनी सर तुमचे कॉन्टेस्ट बीन कितें कितें म्हाका दिसता अशें एक ज्वेलरी शॉप हांवें रेअरली पळोवपाक मेळटा गोंयान की कितें तरी कॉन्टेस्ट म्हयन्याच्या म्हयन्याक चालू आसता, लकी ड्रॉस चालू आसता ज्वेलरी शॉपान अशें आनी ते बी इतल्या व्हडल्या शोरुमान बीन. सो कितें सांगूं शकता तुमी त्या बद्दल? सांग. आमी म्हयन्या प्रायज दवरला. फर्स्ट टायम आमी स्कूटर दवरली, मागीर टीवी दवरली, मागीर फ्रीज दवरली, आतां हे खेपे आमी वॉशिंग मशीन दवरला. सो आमचे एनिवर्सरीक आमी गाडी दवरल्या, गाडी स्कूटर टीवी सगळें दवरला. एनिवर्सरीक दवरल्या 18 फेब्रुवारी. सो 18 फेब्रुवारीक आमी ओपनिंग केल्लें. सो आतां म्हयन्याक ते लोकांक कस्टमराक एंटरटेनमेंट जावपा खातीर ते म्हयन्या प्रायज दवरला आनी कॉन्सोलेशन प्रायज बी दवरला. तेन्ना आमी आतां चवथ येवपाची हा लागीं पावल्या, चवथी खातीर बी कितें स्पेशल प्लॅन्स ऑर कितें लकी? चवथी खातीर आमी स्कूटर दवरतले आनीक नवे वरायटीज हाडटले. सगळे हितून वरायटीज हाडटले आमी, कित्याक कस्टमर फोंड्या भितर चवथ म्हणल्यार मोठ्या हितून उत्सवान साजरे करतात, म्हणटकूच लोक मोठ्या उत्सवान भांगर खरेदी करतात. सो तेजे खातीर आमी नवी वरायटीज हाडटले. ऐसी क्या खास बात है यहाँ के शोरूम में? हमारे पास सब कुछ है, कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है. प्लेटिनम लेके डायमंड लेके सब कुछ है. नेकलेस में बहुत वैरायटीज़ है. लॉन्ग नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, बहुत वैरायटीज़ है. रिंग्स में बहुत वैरायटीज़ है. सो प्लेटिनम है हमारे पास, प्लेटिनम में डायमंड है. थँक्यू. मित्रांनो, फामादाचो हो फोंडा एडिशन आयज हांगाच सोंपोवया. परत केन्ना तरी आमी फोंडा रोखडे येतलेच तेन्ना तुमकां फोंडाच्यो आनीक कांय गजाली, फोंडा बद्दल आनीक कांय म्हायती आमी तुमकां जरूर दितले. तुमकांय जर फामाद जावपाचें आसा, फामाद करपाचें आसा आनी फामाद ह्या कार्यावळीन येवपाचें आसा जाल्यार जरूर म्हाका मुजरत फोन करात. 8390540510 8390
540510 ह्या मोबायलाचेर, नाजाल्यार तुमी म्हाका मेल करूं शकता marketing@prudentmedia.in ह्या ईमेल आयडीचेर. तर मित्रांनो, फुडल्या सप्तकान मेळटा म्हटल्यार आनी तुमकां आनी एक ठिकाण दाखयता म्हटल्यार फामाद पळयत रावा, फामाद करीत रावा आनी फामाद जायत रावा. देव बरें करूं.